मेन म्हणजे आयज दीन आनी आमी ज्या तरेचे पेशंट वाडपाक लागल्या आनी इवन प्रायवेट हॉस्पिटलान रुमां कठीण जावंक लागला प्रत्येक कडेन. आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान वॉर्ड 122 आयज ड्युअल ऑक्युपन्सीचे वॉर्ड आमी डेडिकेट केल्ले आसा फॉर कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट्स. त्याच बरोबर सगळे जे गरज पडटा कोविडा खातीर आनी सामान्य मनशाक गोंयचे जनतेक हे सरकार बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट आनी बऱ्यापैकी सोय दिवपाचें काम चल्ल्या. आयज बी आमचे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस आयज तांचें सॅच्युरेशन देंवलें म्हणून डिनान प्लाझ्मा ऑर्गनायज करून आमी ए पॉझिटिव्ह प्लाझ्मा धाडून दिला मणिपाल हॉस्पिटलान. आमी प्रायवेट सॅक्टर आनी गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हेल्थ सर्विसीस हे एकत्र हाडून काम करपाचे आमचो प्रयत्न चालू आहा. पूण चडसो भर ह्या स्पायका खातीर कोविडाचेर आसूंक जाय अशें म्हाजें मत आहा. आनी डीन आनी डायरेक्टर जे आतां होल्ड चार्ज करता आनी आमचो डायरेक्टर जो बरो ना ताका बी आमी योग्य तरेचें ट्रिटमेंट गावचें म्हणून एक टीम जी केल्या ते टीम एकमेका कडेन चर्चा करून आमी करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. पूण म्हाका तरी दिसता की चडसो फोकस कोविडाचेर पूर्णपणे कोविडाचेर आसूंक जाय. आनी एक तुमकां सांगूंक सोदता, हांव फक्त 10 दीस रावला आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जे फॅसिलिटीज जावंक जाय ते GSIDCन एकदां हँडओवर केले. आतां 4 मुख्यमंत्री कडेन मिटींग आहा. ते मिटिंगेन आमी परत एकदां चर्चा करतले की बेगिना बेगीन ओल्ड हॉस्पिटलांतल्यान नवे हॉस्पिटलान लोकांक शिफ्ट करपाक. खंय खंय कोणाक भ्रम आसता की हांव बी मंत्री आशिल्लो पयलीं दिगंबर बरोबर, पूण कितें आहा की तेजे कडेन बी हांवें चर्चा केल्या की एक ताका हांवें सांगलें की आमचो इतलोच मुद्दो आहा की गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान वेगळे कायदे केल्या जे प्रायवेट मेडिकल कॉलेज जर अटॅच करूं शकता, फक्त अटॅच फॉर एकेडमिक्स. बाकी सगळें आमी चलयतले स्टेट गव्हर्मेंट. आनी सावथ गोवान एडिशनल फेसिलिटी कित्याक हांव मागता, कारण ती टर्शरी कांय गोश्टी थंय जर केले सावथाचे लोक मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजान येवपाची गरज पडची ना. पण खंय ना खंय म्हाज्या मनान चल्ला की एक इंटिग्रेटेड मॉडल आसूंक जाय जे खंय गोवा मेडिकल कॉलेज इन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजिलो एंड सब डिस्ट्रिक्ट पोंडा आमकां एक वेगळ्या तरेचो मॉडल घेवन आमकां चलोवचो पडटलो. म्हणजे आमच्या स्टुडंट्साक बी त्या तरेचे एक्सपोजर गावतले आनी त्या तरेन सगळे कडेन ते आमी केसीस ओवरऑल कोवीड नासतना म्हणटा हांव आमी त्या तरेन आमी त्या एरियाच्या लोकांक बऱ्यापैकी सोय आमी दिवंक शकता. आनी डॉक्टर घेवपाची गरज आहा आनी स्टाफ आमकां जाय, कारण खुबशे लोक पॉझिटिव्ह जावंक लागले, खुबशे डॉक्टर्स पॉझिटिव्ह जाले, तरी बी आमची टीम डेडिकेटेडली काम करता. आनी कोणी हें समजू नये की आमी बेश्टे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप हे एक वेगळे तरेन चलोवपाचो मॉडल. आनी आयज आमी सुपर स्पेशलिटी बांदल्या, थंय बी एडिशनल फेसिलिटी जर आमकां येता आमच्या हॉस्पिटलाक टू कॉम्प्लिमेंट द एक्झिस्टींग फेसिलिटीज. पूण आमी एक्झिस्टींग आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर काय एक्झिस्टींग आमचो स्ट्रक्चर केन्नाच डायल्यूट करपाक दिवं. बरो आहा तो, ताका जेन्ना डॉक्टर सांगता डिस्चार्ज दिवपाक ते डिस्चार्ज दितले. आतांच राजेशाक मेळोंक आयलो मेन म्हणजे, अँड ही इज लुकींग मच बेटर दॅन वॉट ही वॉज वेन ही वॉज एडमिटेड. आनी दॅट्स इट. मेन आमी प्रत्येकानी आपल्या जिवनाची आमी काळजी घेवंक जाय कोविडाच्या टायमार आनी नॉन कोवीड आसतना बी. पूण मेन म्हणजे कितें आहा की हांगा गोंयचे जनतेक योग्य तरेचे बऱ्यापैकी फेसिलिटीज दिवपाक आमी प्रयत्न आमचे चालूच आहा. हे सोंपे गोश्ट न्हू, पूण आमचे प्रयत्न चालू आहा सगळे.